लोक ओडीपी माथ्यार बळजबरेन लादपाक तयार नात हे परत एक फावट सिद्ध जाले। मडगांव ओडीपीचेर आयज सुनावणी आसली। ओडीपी 2023च्या मसुद्याचेर गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन 29 हरकती नोंदयल्यो। या हरकतींचो विचार करून हो मसुदो रद्द करात, परत प्लॅन करात, ताच्या आदारान ओडीपी करात, ताणे मागला। मडगांव ओडीपी येवजणेच्या मसुद्या संदर्भातल्या हरकतीचेर चर्चा करपाक एसडीपीडीएची सुनावणे वेळार बरोच बोवाळ जालो। थळाव्यांनी आक्षेप घेतलेच, ते भायर गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन ओडीपी 2023च्या मसुद्यार 28 आक्षेप घेतले। लोकांचे वतीन दिल्ल्या हरकतीचेर फेरविचार जावचो, सध्याची ओडीपी येवजण गुटलावची अशेंय ताणें सुनायले। एसपीडीएन इन डिसेंबर 2022 तांची ओडीपी ड्राफ्ट ओडीपी पब्लिश केली आणि कोणाचें कितें ऑब्जेक्शन्स ऑर सजेशन आसल्यार तांकां सबमीट करची म्हणली। तेन्ना आमी सगळे एक्सपर्ट इंजिनियर्स आर्किटेक्ट वा सगळे एकठांय करून 29 ऑब्जेक्शनां आमी तांकां सबमीट केली ऑन 11th January। अगेन इन March 10th तेमी आमकां इन्स्पेक्शनाक म्हण आपयले, सो आमी तांकां इन्स्पेक्शन बा सगळें एक्सप्लेन केलें आणि आयज तेमी हियरिंगाक आपयले। तेन्ना आमी आमची सगळीं सजेशनां तांकां एक्सप्लेन केली। फॉर एग्जाम्पल, जे ते एक शेजाऱ्याचो 2 प्लॉट आहात, एका शेजाऱ्याक 300 FAR झोन चेंज आणि दुसऱ्या शेजाऱ्याक 80 FAR म्हणजे डिफरंट झोन, असल्यो जायत्यो गोष्टी आसात। Basically, it shows that this plan, there is no thought behind the plan at all. There are no studies done, no surveys, nothing. It's just exercise in coloring and getting money for getting higher FAR. So the whole thing has to be scrapped, and now that section under section 25 of TCP, land use map and register have to be properly done, and on that basis only the ODP should be prepared. काय कडेन बेकायदेशीर लँड फिलिंग जाला, पूण सरकारी यंत्रणेन ते कडेन आडनदर केल्या। ओडीपीचे ड्राफ्टिंग करताना मडगांवकारांक विचारले बगर मनमानीन पद्दतीन केला, अश्योय काय गजाली थळाव्यांनी नदरेक हाडून दिल्यो। आयकात। रिंग रोडा कडेन जो आसा कोलवाचो आसा पळय न्ही, थंय जे कितें आतां फिलिंग बीन जाताले थंय म्हणल्यार आमी इशू केल्ले, ताज्या नंतर ते स्टॉप जाले। पूण कितें आहा की जेन्ना एक प्रोजेक्ट बीन आसतात पळय न्ही, ते तांचो जो कितें एक परमिशनाचो आसता न्ही तो आसपाक जाय, नाजाल्यार मेळत थंय मेळत तो आतां फिलिंग करता। आनी मोस्टली आतां सेकंडींग कोंबा जो पळय आतां रेल्वे अंडरपास आसा ते एवरी टायमार पावसांत उदक भरता, रोड ब्लॉक जाता आनी कोणाच्याच ऑथॉरिटीचें लक्ष उरना। तो टायमार भुरग्यां स्कुलाक प्रॉब्लम जाता। भुरग्यांक इतले थंय 2-3 स्कुलांचे आतां कॉलेजी हायर सेकंडरी आसात आनी थंय उदकाक त्या टायमार आनी ट्रॅफिकाक इतलो आनी आतां बायपास जाल्ल्यान इतलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। हेंचेर सोल्युशन काडपा पासून हे आतां परते परते परमिशन दितात, लो लायन फिलिंग करतात, तेन्ना हे खंय तरी स्टॉप जावपा आनी आमकां तेमी आमकां खंय तरी जस्टीस दिवपाक। गव्हर्मेंटान आतां ओडीपी प्लॅन केल्या, तुमी हे गांवकारांक मडगांवकारांक तुमी कन्सिडरेशनाक घेयला हे प्लॅन करपाकू? आज आमगेलें हियरिंग जालां, तेजेर दाखयता की गांवकार म्हणजे मडगांवकार जे रावपी आहाय जावं गांवचे कावन्सिलर आहाय तांकां कोणाकूच घेयनासतना ही ओडीपी डिझायन केलो आहा। सो ही आमी मागता ही ओडीपी आहा ती स्क्रॅप जावपा जाय म्हणून। 9 points आमी दिल्ले आहा। इट कन्सिडरिंग डिफरंट एस्पेक्ट्स, रोड्स जावं लो लायंग एरियाज जे कन्वर्ट झोन चेंजींग केल्ले आसा, जे कॅचमेंट एरियाज आहा त्योय बी कन्वर्ट केल्ले आहा, वीच कॅन लीड टू फ्लडिंग। सो असले सगळ्या रिंग रोड सेक्शन फ्रॉम सिनेलाता टू गांधी मार्केट कार्ड सांद्रीत हॉटेल हो सेक्शन आहा, थंय आमी कितलीशी कन्स्ट्रक्शन न्यू कन्स्ट्रक्शन सुद्दां एप्रूव जाल्ली आमी पळयल्लें आहा। आनी MCC ग्राउंड राजस्थान स्टेडियम आसता, दॅट इज बिलॉंगिंग टू द म्युन्सिपालिटी, थंय बी 1/2% आतां C2 दाखयला। सो आमी प्रश्न केलो की म्युन्सिपालिटीन तुमकां रिक्वेस्ट केला हो C2 करपाक, कसले रिक्वेस्टाचेर हो C2 केला हे आमी प्रश्न केल्ले आसा। तेजे भायर कितलीशी एअर झोन्स जी आसा विदीन द फ्लो ऑफ वॉटर फ्लो आहा तितूंतल्यान ते सडनली कन्वर्ट केल्ले आसा, झोन्स कन्वर्ट केल्ले आहा। आनी सपोज आमी फ्युचर सपोज आमी चिंतपा सोदता वेदर इफ दिस प्लॅन इफ वी आर सेयिंग दॅट इट इज फॉर द फ्युचर, देन वी आर लेईंग फाउंडेशन टू डिस्ट्रॉय दिस फ्युचर। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।